धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ सोम्यांच्या एक दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हणलें, उठ आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वेचा रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेंकाक पयन करून वच. फिलीप उठोन पयन धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक इथिओपियाकार भेटलो. तो एक हिजडो. इथिओपियाचे कांदाके रानयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या अख्ख्या भांडाराचो खजानदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो. आपले गाडयेर बसून इसाया प्रवाद्याचे पुस्तक वाचीत आपल्या गांवांक फाटीं वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवून फुडें सरलो आनी सरशी पावताच इथिओपियाकार वाचून आसलोलो ते इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केले. कोणे एकल्यान विवार दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बोकड्या बरी ताका व्हेलो. लव कातरतेल्या मुखल्यान मौन रावलेले शेळये बरे ताणें आपले तोंड उगडलें ना. ताका हलक केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतते विशयांत कोण कितें उलोवंक शकत? हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका, प्रवादी हें कोणा विशयांत म्हणटा? आपणास विशयांत की दुसऱ्या कोणा विशयांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदारून वेताना थोडे उदक आसलेले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हणलें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडखळ? ताणें गाडी रावयली. फिलीप आनी हिजडो दोगी उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरून आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलीप आजोतांत पावलो आनी थंयतावन सेजारियाक वचून पावासर वाटेर आसलेल्या सर्व शारांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. राष्ट्रानो, आमच्या देवाचे स्तुती करा. ताची वाखाणी व्हडल्यान गाजोवन दी. ताणें आमचो जीव सांबाळला, आमचे पांय आदळूंक दिले नात. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. देवाक भियेतल्यानो, येया आनी आयका. ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें वर्णिता. हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो, म्हजे जिबेन ताची स्तुती केली. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. सदैव जावं देव, कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आनी आपलो विश्वासी मोग म्हजे वयलो काडूंक ना. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची भोब उठया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. त्या वेळी जेजून लोकां लागीं म्हणलें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत
कोणस मुझे सरशे येवंक सकना। हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो। ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतले म्हणून प्रवाद्यानस बरोवन घाला। बापाक खान देवन ताचे थावनस शिकता तो हर एकलो मुझे सरशे येतलो। तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हण न्हय, जो कोण देवा थावन आयला ताणे एकल्यान मात्र बापाक देखला। सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत म्हणता ताका सासणेक जिवीत मेळटा। हांव जिवीताचो उंडो। तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मरण पावले। पूण सर्गार थावन देंवन आयलोलो उंडो तसलो न्हय, कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना। हांवस तो सर्गेन थावन देंवन आयलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो। संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस। देवाचें उतर हें, वखाणें तुका क्रिस्त।